शिरोडा हांगा फोंडा पुलिसांनी सोमारा राती रेड घातली आणि थंय तांकां 3,360 रुपये 2 मोबायल आणि 1 कॅल्क्युलेटर तेंच्यांनी जप्त केल्लो आसा। तशेंच विशाल शिरोडकर आणि वैकुंठ शिरोडकर यांचे विरुद्ध केस रजिस्टर केल्ली आसा। हांगा पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे गेल्या कांय दिसां पासून इल्लिगली मटको घेवपाचें काम सुरू आशिल्लें अशी इन्फॉर्मेशन मेळटकीर सोमारा राती फोंडा पुलिसांनी PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI कृष्णा गावस आणि त्याचे स्टाफांनी वचून थंय रेड मारली आणि हांगा आतां फुडलो तपास सुरू आसा। पुणेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश चाळी।